धावेचे झुजारी देवले परीक्षेच्या मळार कोरोनाच्या सावटाखाला बिरेस्तारच्यान परीक्षांक जालो आरंभ 29 केंद्रांतल्यान 19,680 विद्यार्थी दितले परीक्षा। टेंडर काडच्या आदींच मांद्र्या कामाक सुरवात। दयानंद सोपटेचेर जीत आरोलकाराचो भ्रष्टाचाराचो आरोप। कायदेशीर सोपस्कार करिनासतनाच सुरू केले नाल्याचे काम। बियरी मारून बाटल्यो शेवटीतात शेता कुळागरांनी बेजारल्यात व्हाळशी नार्वेचे शेतकार। मजा मारतात जाल्यार मारात पूण पापयानो शिस्त तरी बाळगा। पत्रकाराची पोरणे गोंय पुलिसाकडल्यान पिडणूक। गुजान केलो पुलिसांचे दादागिरीचो निषेध। कारवाईची केल्या मागणी। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। राज्य सरकार 21 मे दहशतवाद विरोधी दीस म्हण पाळटा। आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची ही पुण्यतिथ। 29वे पुण्यतिथी निमतान परवरीच्या सचिवालयात राजीव गांधींच्या बलिदानाची यादी जागयल्यो। पळयत सचिवालयात राजीव गांधीच्या बलिदानाच्यो यादी जागयल्यो। मुख्य सचिव परिमल रायान राजीव गांधीचे प्रतिमेक फुलां हार अर्पिलो। ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी आणि सचिवालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी राजीव गांधीक अभिवादन केले। काँग्रेस कमिटीन आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीचे पुण्यतिथी निमतान ताच्या फोटवाक फुलां अर्पून ताची यादी जागयल्यो। आधुनिक भारताचो शिल्पकार अशी जाची सगळ्या जगाक वळख आसा तो भारताचो माजी प्रधानमंत्री आणि काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी हाजी आज 29वी पुण्यतिथी। त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान आमी हांगा सगळे आज ताका श्रद्धांजली ओपपाक जमिल्ले आसा आणि याद करपाक ताजें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा ह्या देशाच्या उदरगती खातीर ते जावं मागीर कॉम्प्युटराच्या क्षेत्रांत आसत, टेलिकम्युनिकेशनाच्या क्षेत्रांत आसत, वोटींग रायट हे एज 21 वर्सां आशिल्लें तें 18 वर्सांचेर हाडपाचें आसत किंवा म्युनिसिपल आनी पंचायतीक पावर दिवपा खातीर 73rd 74th अमेंडमेंट आसत। हे सगळें जें काम आसा हें राजीव गांधीन आपल्या हातूंत केल्लें आसा आनी म्हणून आज लोकांच्या मदीं ताजी जी पॉप्युलॅरिटी तेन्ना आशिल्ली आज सुद्दां लोक तरणाटे लोक सगळे जाणटे लोक हे राजीव गांधीक याद करतात। हांव मागता आमच्या सगळ्या काँग्रेसच्या कडेन की राजीव गांधीचें स्वप्न साकार करपा खातीर तांणी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम करचें। आज राजीव गांधीचे डेथ एनिवर्सरी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक आमी एकठांय जाल्ले आसा। स्वर्गीय राजीव गांधीन ज्या तरेन ह्या देशाक मुखार व्हरपाचे प्रयत्न केले, एक नवे सोशल रिफॉर्म्स, टेक्नॉलॉजिकल रिफॉर्म्स, वेगळे तरेचे एम्पावरमेंट ते बायलांक मदीं जावं ते ओबीसीक जावं ते एससीक जावं एसटीक जावं ते आमच्या यंगस्टर्स जे 18 वर्सां जाता त्या पिरायेच्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचो एम्पावरमेंट दिवपाचो आणि देशाक एकवट दवरपाक ताणें आपल्या जिवाचो सुद्दां त्याग केल्लो आसा। ताका आमी आयज श्रद्धांजली। आदले प्रधानमंत्री आणि आदले आमचे अध्यक्ष राजीव गांधीची आज पुण्यतिथी। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। धावेचे परीक्षेक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाल्या। एखाद्या जमणार देवचे ते भशेन कोरोनाचे फाटभुंयेर सुरू जाल्ले हे परीक्षेत गोंयांतल्या 29 केंद्रांतल्यान 19,680 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात। सरकारानय भुरग्यांची भलायकी आनी मानसिकताय जपपा खातीर सगळ्यो यंत्रणा कामाक लायल्यात। शिक्षक आनी स्वयंसेवकय भुरग्यांची काळजी घेतात। कुजिरा संकुला अंतर्गत 6 उपकेंद्रांतल्यान वेगवेगळ्या स्कुलांची भुरगीं परीक्षा दितात। सगळ्या उपकेंद्रांचेर भुरग्यांची काळजी घेवपा खातीर त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर जय्यत तयारी दवरल्या। सॅनिटायझर, थर्मल गनाची वेवस्था केल्या। सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात। मजती खातीर व्हॉलंटियर्सय दवरल्यात। कुजिरा सेंटराची कंडक्टर ह्या उपकेंद्रांचे वेवस्थेची म्हायती दिता। पळयात। कुजिरा सेंटरा सकल 6 सब सेंटरां आसात। 3 हांगा बांबोळे आसात, मुश्टीफंड, हेडगेवार आनी रोजरी हायस्कूल। 1 सब सेंटर आमचे सांताक्रूज आसा आनी 2 सेंटर्स मेर्शेंत आसा, आर लेडी ऑफ मेर्से स्कूल आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल मेर्शे। ह्या परीक्षे खातीर आमी बऱ्या तरेन तयारी केल्या। सगळीं सब सेंटरां आमी ताचे प्रिमायसीस सॅनिटायज करून घेतल्या। सिटींग अरेंजमेंटा खातीर आमी
प्रत्येक वर्गान फक्त 12 भुरगे आमचे बसयल्यात. सेफ डिस्टन्सिंग हाजी नॉर्म्स आमी पुरायपणान पाळ्यात. पेरंट्स बी जे हांगा भुरग्यांक सगळ्या सब सेंटराचेर आपल्या भुरग्याक सोडूंक येतले तांकां आमी स्कुला पासून 200 मिटर्स अवे भुरग्याक ड्रॉप करपाची वेवस्था केल्या. व्हॉलंटियर्स दवरल्यात. व्हॉलंटियर्स भुरग्यांक स्कुला मेरेन हाडटले आनी बाकीचे प्रत्येक भुरगो आन्सर करतना मास्क घालतलो. सगळो एंटायर स्टाफ जो इनवॉल्ड आसा तो मास्काचो उपयोग करतलो. प्रत्येक भुरग्याक स्टाफाक प्रिमायसिसांत भितर सरतना थर्मल गन्स लावन तांचें टेम्परेचर चॅक केलें वतलें. भुरगो भितर सरतना स्टाफ भितर सरतना हात बी सॅनिटायज करून भितर सरतलो. भुरग्यांनी खूब पोस्टपोन जाल्ल्या कारणान तांणी बरेंच हें सोंसलां तेन्ना बऱ्या भशेन परिक्षा जावची म्हणून आमी सगळ्या तरेन तयारी केल्या. गव्हर्मेंटान प्रत्येक स्कुलान कावन्सिलर दवरल्यात आपले. सो भुरग्याक जर कितें त्रास जाले परिक्षा आन्सर करतना जाल्यार ते तांकां कावन्सील करतले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे बॉर्डरीचेर 6 सेंटर आसात जाल्यार सिंधुदुर्गा खातीर 4 उपकेंद्रां आणि कर्नाटका खातीर 2 उपकेंद्रां उक्ती केल्यात. सोशल डिस्टन्सिंग, हँड सॅनिटायझेशनच्या सुविधा बरोबर व्हॉलंटियर्सांची तरतूद केल्या. तशेंच पालकांक केंद्रापासून 200 मिटरांच्या अंतरा भायर दवरतले. भुरग्यांक त्रास जालो जाल्यार लागसारच्या उपभलायकी केंद्रांची मजत घेतल्या. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान प्रसार माध्यमांक ही माहिती दिली. For tomorrow's examination, 19,680 candidates will be answering at 29 centers across the state, out of which 9,790 those are the boys and 9,890 are the girls. We have made a special arrangement. Some of our students, because of lockdown, they are across the borders of Maharashtra and Karnataka. So to facilitate them to answer the examinations, we have opened 6 centers on the border itself, border of Maharashtra and Karnataka. There are 4 such sub-centers open in Sindhudurga district and 2 sub-centers in Karnataka. So this is about 7 point that we are going to follow for the safety measures of our candidates. One is the use of thermal scanner. This will be available or this will be available at every sub-center. Second one is the hand sanitization. Third one, this is the maintaining the social distance. Every sub-center there is a team of volunteers. A team of volunteers, maybe five volunteers, which may include some non-teaching staff or maybe teaching staff or even some parents representative. And they will, as soon as the candidates, when they arrive at the center, they will be received by our volunteers and it will be ascertained that they maintain the social distance, and then they don't have to look for their block sitting arrangement. It will be the moment they tell the seat number, one of the volunteer will tell them where is the seat number. The next one, whoever is available, will take them directly to the block. So that is maintaining a social distance. During the same time, one of the volunteer will sanitize their hands, and they will also ensure that they use a face cover. In case if there is no face cover, the face cover will be provided at the sub center. Now sitting arrangement, they have been done as per the health protocol, maintaining a 1 meter distance. So after one bench, you might have seen today's examination at some of the centers, and we have been receiving the good feedback for this today's sitting arrangement. So 1 meter gap will be given, the one bench, and then gap of one bench. So second candidates will be kept. And where normally we used to accommodate 25 candidates, now as per this health protocol, there will be only 12 candidates, 12 or maybe 13. If it is a larger block, then accordingly, proportionately, the arrangement will be done. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. गोवा फॉरवर्डाचे युवा सेनेन बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याचेर आक्रमण केले, अर्थात उतरांचे. मुख्यमंत्री खंय मास्क लेसावरी वापरता. 10वीच्या परीक्षा वयल्यान भाजपान हालींच घेतलेले पत्रकार परिशदेंतय सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक ना. गोवा फॉरवर्डाचे युवा सेनेन बाण सोडल्यात. बिरेस्तारा गोवा फॉरवर्डाच्या युवा फाट्यान मुख्यमंत्र्याक 2 टिश्यू बॉक्सां भेट दिली. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा पळय तो
डॉक्टर आणि तेणीन इतलो एमएचे गायडलायन्स आणि WHO गायडलायन्स फॉलो कर म्हणून इतलो आमकां जो प्रायम मिनिस्टर सांगता नरेंद्र मोदी ते तेणीन व्यर्थ करून तो मास्क म्हणटा तो तोंड पुसले तितून आणि ते काडले आणि तेणी टेबलार व्हरून थेयले परत. एक तर तो मेन म्हणटा डॉक्टर तेणीन कशें क्लीन दवरप आनी कशें स्टरायल एनवायरमेंट दवरूंक जाय तें तेणीन सांगूंक जाय पूण तशें जालें ना. ह्यो व्हिडियो म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान एका दुबयच्या डॉक्टरान धाडलो. बाबा हे जाला तरी कितें, हे कितें बाबा चल्लां काय म्हणून तो म्हाका फोन करून सांगता, मॅसेज करून सांगता. सामकें इतकें वायट दिसलें की पळोवन आमच्या गोंयचें नांव म्हणटा तशें पिड्ड्यार करून सोडलेलें आसा. यूज केल्लेले मास्क आहा ते कशें उडोवपाचे कशें दवरपाचें तें पळोवंक जाय. हे तेणीन डायरेक्ट काडलें आनी डायरेक्ट तोंड पुसलें. इतकें वायट दिसलें पळोवपाक सुद्दां. हे आमी आतां मेन म्हटल्यार प्रेस केल्या ओपन केल्या पळय ती एक हेच्या खातीर जे टिश्यू पेपराचे आहा पळय टिश्यू पेपर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की गव्हर्मेंटा कडेन फायनान्स ना. त्याच्या खातीर आमी हे 2 टिश्यू पेपराचे सध्या तरी 2 दिता, मागीर जाय जाल्यार आनीकूय दिवचे. हे आमी आमच्या CMाक गिफ्ट करता, मेन म्हटल्यार पार्सल करता आनी ते वयल्यान कशें यूज करपाचें आनी कशें डिस्पोज करपाचें तेचे गायडलायन्स बरोवन दिवन आमी ताका पार्सल करतले. हालींच्या पत्रकार परिशदांनी भाजपावाल्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगाच्यो भयो केल्या अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डान भाजपाचेर चढाई केली. पळयात. WHOचे गायडलायन्स जे आसा MHAचे ते फॉलो करा. त्या खातीर आमी जी 2 गज की दुरी म्हणटा पळय ती आमी फॉलो केल्यात. ते एग्जाम्पल एक्चुअली आमी सेट केला. काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयली. BJPचे सिनियर लिडर जे मंत्री जावन गेले, CMूय जावन गेले, आमदार पार्सेकर सर सगळे तेकून बशिल्ले. म्हाका दिसता की कोरोनाचो न्ही हांकाच पयली कोरोनाचो भंय दिसूंक पावला म्हणून तेकून बसता ते. एक्चुअली एज पर WHO गायडलायन्स एज अबाउट 60 years जे पार्सेकर इतले सिनियर लिडर ते मोस्ट वर्नरेबल आसा की भायर सरपाक सोदून. तेच स्वता एक्चुअली सरकारान आसून तांचो सेंट्रल सरकार आसा, गोवा सरकार आसा, तेच एक्चुअली तांचो गायडलायन्स फॉलो करना. ते एक्चुअली एक एग्जाम्पल सेट करता. आनी सेकंड तो मामरे सर तांचो ते एक्चुअली मोस्ट सिनियर लिडर तांच्यांनी एक्चुअली एग्जाम्पल सेट करपाक जाय आसलें आमच्या युथाक. आतां एक्चुअली प्रेमानंद सराचेर मामरे सरांचेर कितें उलोवपाक सुद्दां भंय दिसता की तांच्यांनी एक आमच्या MLAचेर रोहन खंवटेचेर केस घातिल्ली की ताका असॉल्ट केलो म्हणून. त्या तांचेर उलोवपाक सुद्दां भंय दिसता आतां. सेकंड म्हटल्यार तांचे लिडर म्हणटा SSCचो एग्जाम जो कंडक्ट जाता फाल्यां सपोज कितें जालें जाल्यार देव पळोवन घेतलो म्हणून म्हाका अशें दिसता की आख्खो गोवा सरकारूच तांच्यांनी देवाचेर सोंपयला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन आपल्या वाठारात नाल्याचें काम चालू केलां, पूण हें काम बेकायदेशीरपणान सुरू केलां. राजकारणी आणि सामाजीक वावुरपी जीत आरोलकाराचो हो आरोप. WRDन हो नालो बांदपाचें टेंडर काडला. ह्या टेंडराची तारीख आसा 1 जून, पूण टेंडर उक्तें करून काम सुरू जालां. पळयात. WRDन 8 मेक नालो बांदपा खातीर 31 लाखांचें टेंडर काडलां. टेंडर भरपाची निमणी तारीख 1 जून आसली, पूण टेंडर भरपाक कळाव आसतनाय कामाक सुरवात जाल्या. 1 जुना आदींच काम कशें सुरू जालें असो प्रश्न जीत आरोलकार विचारता. ऑनलायन टेंडर ओपन जाला तेचेर क्लियरली मेन्शन केला की ते ऑन डेट 08/05/2020 ह्या दिसा ओपन जाला ऑनलायन. आनी काम आसा ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला प्रोटेक्शन वॉल इन सर्वे नंबर 86/8 चोनसाय पार्शे विलेज. हे थंयसर काम 31 लॅक्साचे टेंडर. जे टेंडर जे फायनल डेट जी आसा टेंडराची ती फायनल डेट आसा फायनल डेट ऑनलायन फायनल डेट आसा ती 29/05/2020 सांजच्या 5 ऑनलायन. आनी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आसा ती 1 तारखेक जुनाच्या. सो 1 तारखेक जुनाच्या जर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आहा जाल्यार ते काम ऑलरेडी अर्दें काम कंप्लीट केलां.
हे काम कशें चालू केलां हे म्हाका प्रश्न विचारपाचो आहे WRD डिपार्टमेंटाक AE आहा JE आहा तेंचे आनी चीफ मिनिस्टराक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकूच विचारपाचें आहा की जे आपल्या पावराचो मिसयूज करतात आणि हे काम चालू केलां हे खंयच्या आदाराचेर केलां आणि जर अशेंच जर पावराचो मिसयूज करून जर अशे एक्टिविटीज चालू केले जाल्यार म्हाका दिसना प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे कामां चल्ल्यात ते लिगली चल्ल्यात आणि ही लूटमार चल्ल्यात। गोवा 365 खातीर पार्शेच्यान संदीप कामुलकार। वाळशेचे शेतकार बेजारल्यात। दिवचल वाळशेचे तळयेत न्हावपाक म्हूण भुरगे येतात आणि बियरी मारतात। उपरांत बियरीच्यो रित्यो बाटल्यो शेतांनी भिरकाटून मारून वयतात। ही तळी दिवचल पालिकेच्या वाठारात आसा। दिवचल पुलिसांच्या कानार ह्यो गजाली पावल्यात पूण पुलीस कानार केस ओडटात। लॉकडावनाची घोशणा जाल्या उपरांत बार्रां सोरो सगळेच विकप बंद जाला पूण सोरो आनी बियरीक सरकारान मेकळी वाट करून दिल्ल्यान तळीरामा बरोबर मस्त्या तरणाट्यांचे फावला। जे तरणाटे घरा बियरीचो घोस्त काडपाक शकनात ते लोकांच्या तळयांनी आनी शेतांनी वचून धुमशिणां काडटात। शेतकारांक बाबड्यांक बाटल्यांचो वावर। माझी वाळशी गांवचड सातेरी देवस्थान आनी देवाची तळी आसा थंय खुबशे भुरगे पिकनीक कशी करपाक येता। म्हाका तेंचो विरोध ना, कोणी सोरो घेता कितें केला तेच्या बद्दल विरोध ना, पूण तुमी बाटल्यो ज्यो तुमच्यो ज्यो राशीच्यो बाटल्यो राशीनी करता हांगा बाटल्यो आनी त्यो शेतान उडयता ते आमच्या शेतकऱ्यांक पांयांक लागता आनी तांकां सामकें येता। कित्याक शेतान हो मनीस आहा तो गमबूट बी घालून देवंक शकना आनी हेज्या खातीर हे फुडें आतां जे आमचे कोण शेतकरी ते आतां ह्या कारणां खातीर हें चालू आसा म्हणून शेतकरी बी कोण येवचे ना आनी शेतां जे करपाक आतां फुडें सरल्या नवीन भुरगे बी ते आतां हांगा सगळे उसाड पडटले। हांव म्हणटा कितें जर तुमी पियेता जाल्यार तुमच्यो बाटल्यो परत घरा कडेन व्हरा। जे कितें आसा तो कचरो फक्त म्हणजे नगरपालिका अशेंच जर आमी भरत रावले बाटल्यो आनी तुमी जर हें केलें जाल्यार आमचे सबंद हेजी वाड लागतली। हांगा म्हाजो मित्र आसा रमेश नायक म्हणून आनी हांव फाटल्या म्हयन्यान हांवें 5 पिशव्यो बाटल्यो भरलेल्यो आनी आमी व्हरून म्युन्सिपालिटीक दिले 5 पिशव्यो दोगांनी आनी अशें आमी 2 म्हयन्यांनी कंटिन्यू भरीत आसा हांगा बाटल्यो। हांवें हेका सांगलां की हांगा खूब कडेन आमचें अशें हें जाता तेन्ना तुमी थोडीशी म्हणजे हें जें आसा म्हणजे हांगा फावट मारून पळोवपाचें आनी भुरग्यांक बाबा अवेरनेस करपाचें कितें की तुमी जर हे अशें ओपन जाग्यार जर सोरो पिवन जर बाटल्यो उडयता तेजेर मातशी काळजी घ्या म्हणून। जाल्यार मये मतदारसंघांतल्यान नारव्याय तेंच चल्लां। स्वताचें भाट आसलेलो आनी स्वता एक कलाकार आसलेलो परिश्रमी मिलिंद बर्वे भुरग्यांच्या तवनासपणाक वाज आला। तेणें स्वताच एक व्हिडिओ शूट करून तो सोशल मिडियाचेर घातलो। आयकात तेणें केल्लें आवाहन। हांव मिलिंद बर्वे आनी आमच्या नारव्या गांवांत हे ल्हानशे आमचे कुळागर हांगाच एक लागीं एक झर आसा आनी दर वर्सा हांगा खुबशे लोक न्हावपाक येतात पिकनीक करपाक येतात पूण तेंचे इररेस्पॉन्सिबल वागण्या खातीर हो त्रास आमकां जाता। आतां हे पळयात काल हांगासर एक ग्रूप आयिल्लो आनी तेंच्यांनी हांगा बसून पिकनीक केली पूण आतां हे सगळो कचरो उश्टे बाटल्यो हे सगळे हांगाच साडून गेले। त्या भायर तेंच्यांनी ह्या कुळागरान चूल मांडून जेवण केलें। आतां आमी इतले त्रास करून हांगा कुळागर बसयतात सकाळ फुडें येवन तांकां शिपता हे सगळें करता आनी हे जर अशें करपाक लागले जाल्यार हेचो त्रास आमकां खूब सहन करचो पडटा। बाकी सगळे ते कितें करतात हांगा बोवाळ घालतात व्हडल्या म्युजीक लावन नाचतात बिचतात ताका आमी इग्नोर करतात कारण करून एन्जॉय पूण अशें जर करपाक लागले जाल्यार हेच्या फुडें आमी तांकां हांगा घेवंक शकचे ना आनी हे कोण भायले येवन करिनात हे आमचे गोंयकार भाऊच अशें येवन करतात। सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी हेच्या फुडें अशें करचें न्हू। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार। परतून घेवया एक वेवसायीक विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। मगोबाचो आमदार सुदीन ढवळीकार आनी अपक्ष आमदार गोविंद गावडे दोगांचें कशेंच जमना। दोगांयनी परतून एक फावट तकल्यो गरम करून घेतल्यात रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगा वयल्यान। ढवळीकार म्हणटा 15 मे उपरांत म्हटल्यार पावसाच्या मोसमात रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाचें काम जावं नजो। त्याच्या युक्तिवादाचेर गोविंद गावडे खुश ना। तो म्हणटा सुदिनान हेच्या आदीं भर पावसातच हॉट मिक्सिंग केलां। 15 मे उपरांत रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जावपाक शकना अशें सरकारी परिपत्रक सांगता।
तरीकय मंत्री रस्त्याच्या डांबरीकरणा खातीर नाल्ल फोडत आसात. आता ह्या फुडें डांबरीकरण केलें जाल्यार पावसांत रस्तो व्हांवून वचूं येता. आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान भंय उक्तायला. जाल्यार बिरेस्तारा आपल्या मतदारसंघात हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक सुरवात केल्ल्या गोविंद गावडेन ताका जाप दिल्या. तो म्हणटा पावसा आदीं 15 दीस हॉट मिक्सिंगाचें काम करूं येता. सुदीन आतां सत्ते भायरो जाल्ल्यान हाल्ला गोविंदाचें म्हणणें. पळयात दोगांची हॉटमिक्स जुगलबंदी. 15 मे नंतर हॉटमिक्सचं काम करपाक जाय हे गव्हर्नमेंटाचें सर्क्युलर आसा आनी हांवें वेळोवेळी 15 नोव्हेंबराक हॉटमिक्स काम चालू करप आनी 15 मे पर्यंत हॉटमिक्स काम बंद करप. 15 मे नंतर हॉटमिक्स काम करप ना. आज सगळे कडेन आमदार मंत्री नाल फोडटा ते आमी न्यूजपेपराक पळयला. हाजेर सुटोवाच PWD मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान करचो ना जाल्यार ते सर्क्युलर ताणें फाटीं घेवचें म्हणजे कामां चालू उरचें ना. कारण हाजे फाटल्यान मेन इश्यू कितें आहा की मे म्हयन्याच्या एंडाक पावस येता आनी हॉटमिक्स घातल्या नंतर 15 दीस तरी कमीत कमी पावस पडपाक जाय असो एक तातूंत टॅक्निकल प्रॉब्लेम गोश्ट आसा. आनी ही टॅक्निकल गोश्ट जर आनी रस्तो जर बरो उरतलो जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाक जाय. आनी सर्क्युलर जे आसा ते सब्जेक्ट टू द पावस केन्ना पडटलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा. आतां आमकां एक अंदाज आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा निदान हे डांबर घाल्या नंतर 15 दीस तरी आमकां जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब जातले. आनी मंगेशाचो आशिर्वाद आसा. आज पासून जर आमचो नॉर्मली जो पावस जो आसा तो जून 5 ते जून 6 तारखेक सुरू जाता आनी म्हाका दिसता आमचे 15 दीस आमकां मेळटले आनी कोणीन आमकां कांय सांगपाची गरज ना. हो जेन्ना जेन्ना PWD मिनिस्टर आयलो हेणे पावसां सुद्दां डांबर घातलें म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा म्हजे कडेन. जुनान सुद्दां हेणी डांबर घातलें आनी तेजे स्वताच्या मतदारसंघान घातिल्लें. आनी खंयचें महालक्ष्मी टू गावणे जो रस्तो गेला कर्नाळी थंय डांबर तेणे घातिल्लें हेंवूय आमकां खबर आहा. मछली विना पानी, पानी विना मछली म्हणटा पळय न्ही तशे तरेची परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. सत्ते शिवाय हो मनीस रावपाक शकना आनी म्हणूनच हो तडफडपाक लागिल्लो आसा कामां जातात ती पळोवन. आनी म्हणूनच हो आज वेगळे ते आरोप करता. मनीस आपूण जर क्लीन जर आशिल्लो जाल्यार हें सगळें आमी एक्सेप्ट करपाक शकताले. एका खरें म्हळ्यार तेजे कार्यकर्तीन पावसाकूच तो घालतालो कारण ताका खबर आहा 2 वर्सांनी परत डांबर घालपाचें. तशें आमी केन्ना केलें ना. हो तुमच्या फाटल्यान रस्तो जो आसा पळय न्ही तो 3 वर्सां पयलो हांव निवडून येतनाच एक 3-4 म्हयन्यांनी हांवें हें काम कंप्लीट केल्लें आशिल्लें. हेणीन फक्त पर्सेंटेज कितली मेळटली, कमिशन कितलें मेळटलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा. आनी सद्या म्हळ्यार ताका हांव किक ऑफ करतां. म्हजेर ताका उलोवपाक कसलोच अधिकार ना हेंवूय सांगता. आनी दुसरी गोश्ट तो पाड कितें जातलें तें तो सद्या पळयता. तूं तें 15 दिसांचो पावस 15 तारखे पयलून तें डांबर जावपाक जाय, हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय. आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा. तें रिकॉर्ड पयलू चॅक कर जाल्यार रिकॉर्ड जर तुका जर हांवें जर दिवपाक जाय तेवूय सांग ताका दिता हांव. मागीर तो कितें करतलो जें उत्तर कितें आसतलें तेवूय तुमी ताका विचारात. पण कितें लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करूं नाका. हो 1 नंबर खोटारडो मनीस, फटिंगांतलो फटींग मनीस. आज तो सरकाराचेर फक्त बरें काम करता आरोप करीत आसात. सल्ले दिवपाचो प्रयत्न करता. ज्या देवारा तो सल्ले दिवपाक अशें सरकार आशिल्लो तेन्ना केन्ना एक दीस सल्ले दिवना मरे हेणीन लोकांक सोलून खाले. PWDच्या नांवाचेर हेणीन कमिशन आनी बिल्डिंग बांदता, जमिनी घेवन दवरलेले आसात, गार्डनां डेव्हलप करता. खंय तरी एका आपल्या मेवण्या खातीर मुर्डी टू खांडेपार रस्तो करता, कोठ्यांचे रस्ते करता. आपल्या भुरग्याच्या चलयेच्या लग्नाक जाय म्हणून फर्मागुडी सर्कल ते थंय डांबर घालता, त्यो बीन विदाउट टेंडर. गोवा 365 खातीर प्रियोडच्यान कृष्णा नायक. लोकमतचो पत्रकार निलेश शेटकाराचो मानसीक छळ करपी पोरणे गोंयच्या पुलिसांचो गुज हे पत्रकार संघटनेन निषेध केला. आयतारा ड्युटी सोंपोवन घरा वयतना गवंडाळे पुलार आपली ड्युटी करत असतना पुलिसांनी ताका पिडलो. लोकमत ह्या दिसाळ्याचो पत्रकार निलेश शेटकार आपलें काम सोंपोवन आपली दुचाकी वयल्यान घरा वयतालो. रातच्या 12:30 सुमार गवंडाळे पुलार पावतकच पुलिसांची व्हॅनीक अपघात जाल्ल्याचें ताणें पळयलें. ह्या पुला वयल्यान अवजड वाहनांक वचपाक मेळना देखून ताणें ते व्हॅनीचे फोटो काडपाक सुरवात केली. उपनिरीक्षकान दुचाकीची चावी काडून घेत ताका व्हरून फांतोडेर 3 मेरेन पुलिशेंत दवरलो. गोवा 365 ब्युरो.
आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.